मिगेल नाव रमिता. या चित्रांत तू राम आणि हनुमान दोग जण पटोवन दसतांची आज मक्षीच काणी तुमका सांगू आयला. राम आणि लक्ष्मण सीतेक सोदितर किष्किंधा ते पावतांची. किष्किंधाच रायू सुग्रीवन सांगेल तशी हनुमंत सैन्यसी जाऊन वत्ता आणि रामाक निमगिता तुम्ही कोण आणि हंग आयले कारण कसं ना. तद्न राम सांगता तक्का सीतेक सदुचाक सुग्रीवरायाल सहाय मागू कमी अंगायल्यांची म्हणून सांगता. या रामाल आणि हनुमंताल सुरे बेटी. नंतर हनुमंतू तांका सुग्रीवा लागी आपण वरता. तई सुग्रीव आणि राम मित्र जनतांची. तशी सुग्रीवरायू सीतेक सदून हाडचे काम हनुमंताक दिवन सोडता. तशी हनुमंतू आकाश मार्ग जाऊन वत्ता. वाटेर मस्त रान समुद्र आणि पर्वत दिसता. मस्त कष्ट दांटून वत्ता. नंतर कशी पुनी करून सीतेन शिलकडेन येऊन पावता. थंय हगूर सांगता हे माते आव हनुमंतू. रामान म्हाका पेटयलेले आणि या मुद्दी दिवचाक सांगला. रामान मुद्दी पळोवन सीतेक भारी खुशी जाता आणि सांगता धन्यवाद म्हणून. नंतर वापस किष्किंधा वतन हनुमंतान सीतेन मतगलचे आभरण दिले आणि एक संदेश दिवन पेटयला. वापस किष्किंधान तू हनुमंतान सीताक मेळ्ळेले विषय पुरा सांगता. रामाक हे ऐकून भारी खुशी जाता आणि घट्टी पटोवन धरता आणि सांगता ह्या परिस्थितीन तू दुःख दिवचाक या आलिंगन सोडणे मिगेलगी कसने ना म्हणून सांगून घट्टी पटोवन धरता. या आलिंगन प्रसंग निमित्त आमकां कसन कोळची म्हणल्यारी रामाला आशीर्वाद जावका जाल्यारी हनुमंताले अनुग्रह जावका. हनुमान चालीसान तू अशी एक पंक्ती आस. राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे. म्हणल्यारी हे हनुमंता तू रामाल द्वारा बाहेरी राखून राबला. तशी जाऊन तुगेल अनुमतीन अशी आमकां श्रीरामाला आशीर्वाद मेळना. धन्यवाद. हाय रमिता. हाय. कितल्या क्लास चेडा तू? फोर्थ. खंयची स्कूल? हीरा इंटरनॅशनल स्कूल. तुमकां क्लासान कसं हाजी बगे पुरो आसता की एक्स्ट्रा क्लासेस जेव आस की आसा थंय शिकयता हांवें पुरो? आतां हें काणी कोण सांगिल्लें तुका? अम्मान. ऑल द बेस्ट. लायक जाला सांगिल्लें. सर्वांक मिगल प्रीतीपूर्वक नमस्कारो. हांव क्षिती प्रभू केंद्र उर्वा स्कुलांत 5 क्लासान शिकता आसा. आज हांव हनुमंतू सीतेक सोदून लंके वचची काणी सांगता. हनुमंतू सीतेक सोदून लंके वचची काणीक सुंदर खाण म्हणटाची. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजाग रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. हनुमंतो एकलो महावीरू तल शरीरू वज्र शरीरू. हनुमंतो श्रीरामाला परम भक्तू. सक्कड वानर सेना सीतेक सोदूच खातीर समुद्राला येवन पावताची. तांकां समुद्र दाटून लंके वचूंक आशिल्लें. जाल्यार तांणी पुरा हनुमंताक पेटोवका म्हूण सांगून तीर्मान करताची. जाल्यार हनुमंताक एक ऋषील शापा निमित्त ताकतगल पराक्रम विसोर नासता. कोणेय जेवा उडगास केल्यार ताकतगल पराक्रम उडगास येता. तशी जांबवंतू ताकतगल पराक्रम उडगास करयतरी समुद्रावयर उबून लंके वच्चे भायर सरता. जय श्रीराम म्हूण सांगून तल व्हड रूप घेवन समुद्रावयर उपताना समुद्रा मध्यांत एक पर्वत वयर येता. त्या पर्वता नांव मैनाक पर्वत म्हणू. त्या मैनाक पर्वत म्हणटा तुगेला न्हू वायुदेवान म्हाका मस्त उपकार केल्लेलो आसा. तशें हांव तुका उपकार करचे वयर येयला. तूं मिगेल पर्वता वयर स्वल्प वेळ विश्रांती घेवन मुखार वचका म्हणटा. तशें हनुमंतो आतां हांव श्रीरामाल कामारी भायर सरला. आतां हांव विश्रांती घेवची पाप म्हूण सांगून मुखार वता. आनी मुखार वता आसतना एक राक्षसी मेळटा. तिगेलें नांव सुरसे म्हणू. ती म्हणटा तूं मिगेल तोंडा भितर वचून भायर येवका म्हणू. तशी हनुमंतो तिगेल तोंडा भितर वचून भायर येता. सुरसे कोण गोतस्वे? सुरसे नागाकुलाचे आवसू. देवते तांणी हनुमंताक परीक्षा करचे खातीर तिका पेटोवन आसताची. सुरसे हनुमंताक आशीर्वाद करून मुखार पेटयता. आनी मुखार वता आसतना अनेक राक्षसी मेळटा. तिगेलें नांव सिंगिका म्हणू. ती
पक्षीला सावळी दोन खाऊच राक्षसी तशी समुद्रावर उक्तसेला हनुमंताला सावळी दोन खाता हनुमंत तिगल पोट्टा भितर वचून तिक मोरोनो भायर येऊन लंके बाय सरता आणि लंके पावता हंगा हनुमंतो तगल प्रभून म्हणल काम भक्तीर आणि श्रद्धेर करता तशी आम्ही आमक दिलेल काम भक्तीर आणि श्रद्धेर करता हंगा अश म्हणून हा मी कहाणी हंगा समाप्त करता. धन्यवाद. कितले दीस प्रॅक्टिस केले? 4 दिवस. 4 दिसांत वा फॉर 4 days प्रॅक्टिस. व्हेरी नाईस. ऑल द बेस्ट. मेगेल नाव सिंचना. पुरे जनाक गोत्तोसना मॅम हनुमंतू रामाल कितलो होड भक्त म्हणू. रामान सांगिल वरी हनुमंतू रामाल मुद्दी घेवन सीते सोदून दक्षिण दिक्कार हुब्बून वता आशिलो. तो लंके वचून पावता आणि तो सन रूप घेता. तो रावळारा भितर वता ते तेका एक बायल मनशांनी दोन आशिल पळयता. हिची सीते आसताली म्हण लेखता. ही सीते आसूं जायना. ही हांग कसं करता सा. म्हाका दिसता ही रावणाल बायल मंडोदरी आसतली म्हणून अशोक वाटिका वता. तेही तेका रुक्का मुळान तूं एक बायल मनशी रडता आशिल पळयता. हिची सीते आसतली म्हण लेखता. आनी त्या रुक्कावेर बैसून त्या रामान दिल्ल्यान मुद्दी उडयता. त्या मुद्दी पळोवन मेगेल रामू हांगा कैकी आसा म्हण लेखता आनी हेकड तेकड पळयता. तेन हनुमंताक कळटा ओ हिची सीते म्हणून. आनी तो तेगेल भदर रुपार येवन सांगता आम्मा हांव रामाल भक्तू. राम तुका पोनोरकू उगी येता. तूं मेळ्ळा म्हणून हांव रामाक कशी सांगचें म्हण सांगता. तेन्ना सीते म्हणटा घे मेगेल मात्ते आशिल्ल भांगरा कांटे फूल म्हण दिता. जायत अम्मा मात्र हांव तुका सोदूच्याक मस्त वांट भोगला. आतां म्हाका मस्त पडटा बूक जाता. हांवें अशोक वाटिका आशिल्ल केलो फल काडटा म्हण सांगता. जायत मात्र तूं पडला फल मात्र खावका म्हण सांगता. जायत अम्मा म्हण सांगता आनी पुरे रूख खालयता. तेन फल पडतना वा केलो रूख खालयतना रूखय पडटा. त्या सुद्दी रावणाक कळटा. रावण सुरवेक 100 जन पारे पेटयता. मागीर 200 जन पारे पेटयता. तशी 500 जन पारे पेटयता. कोणाकय हनुमंता धरू जायनी. मागीर ही रावणाल पूत इंद्रजितू तेगेल ब्रह्मास्त्र तुकून हनुमंता बंदून घालता आनी रावळारा हाडटा. हनुमंताल बालाक उज्जू दिताची. हनुमंतू त्या बाल घेवन लंक पुरे जळोवन घालता आनी हुबून वचून समुद्रांतू तेगेल भाल बुडयता. तो रामाला वचून लंकेन तुज्या लाल काणी पुरे सांगता आनी सीतेन दिल्ल्या भांगरा कांटे फूल दिता. राम आनी तेगेल पार जाल्ला तितलुगी सेतू बांदून लंके येताची. ह्याची हनुमंता लट्टू लंके जाल्ल्या काणी. धन्यवाद. कितल्या क्लास चेडा तूं? 5th. खंयची स्कूल? केंद्र डोंगर केरी. काणी कोण तुका गोत्तशील की फुडेची? अन्नान शिकयले. हनुमंताला विंगड काणी गोत्तस की ना आतां अन्नान शिकयल मात्र गोत्तसूच? गोत्तस. मस्त पुरा गोत्तस. तशें जाल्यार हें काणी सांगतना अन्नान हें सांगला की इंद्रजिता फूड कोण येता म्हूण सांगला की इंद्रजिताल फुडें तागेला पशी फुडें हनुमंता दोरू कोण येता म्हूण सांगिल गोत्तस की? गोतना. तागेले एक तम्म आशिल्लो भाऊ सान भाऊ अक्षय कुमार म्हूण सांगून गोत्तस? जायत सांग जाला. जय राम श्रीराम जय राम. कलियुगांतू राम नाम सर्वश्रेष्ठ. सर्व पाप निवारण करचा एक श्रेष्ठ मंत्र. आज हांव तुमकां रामायणाची एक काणी सांगता. त्रेतायुगांतू महाविष्णू दशरथा मळल रायाला पूत जावन अयोध्या मळल गांवांतू श्रीराम जावन अवतार घेता. तदना श्रीरामू पितृवाक्य परिपालन करचकतर तेगेल बायल सीता माता आनी भाव लक्ष्मणा घेवन 14 वर्स रान्ना वता. तदना लंकाचे रावण मळल राक्षसू सीता मातेक षड्यंत्र करून अपहरण करता. तदना सीता मातेक सोदिताची श्रीराम आनी लक्ष्मणू किष्किंधे मळल गांवां पावताची. थंय हनुमंताक श्रीरामाला दर्शन जाता. हनुमंताला अपार भक्ती आणि मोगा निमित्ती तो श्रीरामाला मोगा भक्त जाता.
मागिरी सुग्रीवू जांबवू अंगद अंतंगेल सकट वानर सेने श्रीरामा लंका प्रयाणाक संपूर्ण सहकार दिताची. मागिरी श्रीरामू हनुमंताक सीतामातेक सोदुच्याक आशीर्वाद देवन हनुमंत लंका बेसरता. तदना श्रीरामो सीतामातेक संकेत जावन तगल मुद्दी हनुमंता दिता. हनुमंतु सीतामातेक सोदिताची समुद्र दाटवूचा प्रयत्न करता. तदन लंकीन मळल राक्षसी हनुमंता गीण सोरता. शक्तियुत जावन असेल हनुमंतू तिगल पोट पिसोवन भायर येता. मागीर लंका प्रवेश जाता. थंय सीतामातेक तो अशोक वनांत पळयता. वत असेल राक्षसियांक कळनाशी उपायांतू रामनाम जप करताची सीतामातेक मेळ्ळू तगल परचे सांगून रामान दिल मुद्दी तिका दिता. सीतामाते तिगेला चुडामणी हनुमंता दिवन श्रीरामा दिवच्या सांगता. हनुमंतू सगळे अशोक वन सर्वनाश करता. तदना या विषय रावणा कळता. रावण हनुमंताक बंदी कोण तगल आस्थाना हाडता. रावण हनुमंता एक चूर मर्यादीनशी तू सामान्य मंकड म्हण अपहरण करता. जलरी हनुमंतू सीतामातेक सोडी म्हण मस्तपटी निमगून घेता. रावणू ऐकयना ता कोप येवन तगल बल्ला उजी दिवचे सांगता. तदन हनुमंतू तगल बाल दिग करता वता. मागीर सगळे रावळार तगल बाल्लान उद्दिता वता. तशीच सगळे लंका लसून वता. अशी हनुमंतू लंका दहन करता. हनुमंतान कशी सगळे लंका लसून घाल्ली की तशी आमगेल जिवनांतू वायट केन्ना केरप बना. ताजे खातीर आमी केन्नाय चांग आलोचन करया आनी चांग काम करया. जय श्रीराम. रावणानं हनुमंताक कसा करता? अपहास्य करता. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. सर्वांकय मिगेल नमस्कार. हांव संजना किणी. हांव आजी रामदूत हनुमंताले काणी सांग्या म्हूण आयल्या. तो कशी सीता माते मेळटा आनी लंका दहनांत प्रमुख म्हूण सांगता. हनुमंतो अंजना देवियनी केसरी वानरा जलपूतो शिवांश संभूतो वायुपुत्र समेत म्हणटा ती. हनुमंतो राम भक्त. राम कौशल्यानी दशरथल पूतो तगेल बायल सीता. कारणांतरी पितृवाकी परिपालनेक रामू 14 वर्ष वनवासाक वता. तदना राक्षसी सुर्पणखी निमित्त रावण सीताक अपहरण कोण लंके व्हरता. सीताक सोदिता राम आणि लक्ष्मण सुग्रीवासील कडे येतात. तदना सुग्रीवा मित्र हनुमंतो तो ब्राह्मण रूपारी रामा एदुर वचून तुमी हांगा कशाला आयली म्हूण निमगिता. रामको कळटा हनुमंत म्हूण. हनुमंताक तांगेल गुर्तु मेळ्ळो. तगेल बदा रूपार येता. राम सीता अपहरण बगे सांगता. हनुमंताक सीता अपहरण बगे कळ्ळो. रामाल सहाय राबता आनी सुग्रीवाले आपण वरता. सुग्रीवाक तगेल अन्न निमित्त बारी बाद असताना राम वालीक मारूक सहाय करता. सहाय करचे सुग्रीवाल सरती. तो पुरावानर सैन्याक सीते सोदूचे पेटयता. ते दाणा जटायल भाव संपाती मेळटा. तो म्हणटा 100 योजना दूर समुद्र दाटून दक्षिण लंकेंत सीता असं म्हणता. पुरा कापी सैन्य हनुमंत समुद्राला येता ती. आता समुद्र दाटूच कोण म्हण प्रश्न येताना हनुमंताक सांगता ती. हनुमंत पुढे जायना म्हूण म्हणता. कडे पुरा जावन तगेल शक्ती बागी गुडघास करतना तो जय श्रीराम म्हूण लंके दिकान वत्ताना मस्त राक्षस अड्ड करता ती. ते जयीसन तो लंके पावता. अरमने पुरा सरितारी अशोक वनांत सीता माते एक कृक्का अडका बेसून असता. तिगे लगी मस्त राक्षस असता ती. तो सांड रूप कोण तिगेले वसून बेसता. सीताक पुढे हा राक्षस म्हूण लेखता. हनुमंत रामाल विषय सांगता आनी रामान दिलेल मुद्दी दिता आनी राम कुडले येता म्हूण सांगता. आता राक्षस सिकेच्याक एक खोडा गात्रांत बेळवाता. पुरा राक्षस तक धरू पळयता ती. जाल्यार रावण पूत मेघनाथ एदुरो तो जाय म्हूण सिरकाता. पुरा राक्षस तक हनुमंत रावणाले व्हरता ती. रावणाक रामदूत म्हूण कळटा आनी एक वानर म्हूण सांगून हसता. वानरा बाल मुख्य म्हूण कळ्ळू तगेल बाला उज्ज घालू आदेश दिता अहंकारारी. पुरा राक्षस तगेल बालाक उज्ज घालता ती. हनुमंतो राम ध्यान कोण पुरा लंके उज्ज घालता. अशी लंका दहन जाता.
हनुमंतू समुद्राला वचून बाल मुलगेसून रामाना सिलकाडन वत्ता. मुखारी राम लंके येता. राम आणि रावण युद्ध जाता. रावण रामापुरा मोक्ष दिवरो सीता का बनडता. हे पुराण तो हनुमंतो रामल सहाय असता. ह्या काणीत कसन कळत म्हळरे रावणाला अहंकार तगेल सर्वनाश कारण झालेले आम्ही के दणा न्याय मार्ग रसुका. धन्यवाद. जय श्रीराम. जय हनुमान. संजना खंयची क्लास मग तू? चारी. चारी क्लास. खंयची स्कूल? केनरा उर्वा. कॅनरा उर्वा वा. तुगेल काणी तो एक्सप्रेशन्स वॉइस मॉड्युलेशन्स आणि लायक कोण सांगला तो वा. Thank ऑल you. द बेस्ट. Thank you. Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 98863 99007. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. नमस्कार. मिगेल नाव समर्थ मधुकर नायक. श्री रामचंद्राले परमभक्तू पवनपुत्र हनुमंताले पात्र रामायणांतू अतिश्रेष्ठ म्हणून घेता. मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये. बजरंगबली आंजनेयाक नमस्कार करताची लंकाधिपती रावणाल अहंकार मोडचे आणि लंकादहन प्रसंग सांगचेक हा माझी इष्ट पावता. सहस्र योजन दूर आशिल्ले लंका नगरी समुद्र मार्ग पार करून आशिल्ले अशोकवनांतू मारुती सीता मात्याक रामान दिलेल राममुद्रिका दिता आणि अशोकवन ध्वंस करता. हाज मितीनी राक्षसाकड मारुती वट्टी युद्ध करचे येतांती. मारुती दुष्ट राक्षसांक संहार करता आणि रावणाल पोतू अक्षकुमाराल वरे वध करता. हे कोल्लू रावणाल मलगड पोतू इंद्रजीतू ब्रह्मास्त्राचे प्रयोग करता. ब्रह्मा दिलेल वरानिमित्ती मारुतीक काय परिणाम जायना. राक्षसगण मारुतीक बंधूनु रावणाल आस्थान वर्तंती. सिंहासनार बशील रावणू मारुतीक बैसू दिना. मारुती तगेल बाल दीग कोर्नु सुरली सुरली कोर्नु सिंहासनक्किंत एत्तर कोर्नु ताजवैर बसता. रावणाल स्वल्प अहंकार मोडता आणि निमगीता तू म्हाका एक साधारण वानरशे दिसताना. कोण तुका हांगा कोण पेटयलेले म्हूण निमगीता. मारुती सांगता हा वायुपुत्रू, हा भगवान श्रीरामाल दूतू. तू कशी कपट रितीन तू सन्यासी रूपारी सीता मातेला अपहरण केलमू हे आम सक्कळांक गोत्तशिलेच विषयू. हांव सीता मातेल दर्शन वरे कोरनायला. रामदेवाले वैरत्व आमंत्रण केल्यार मूर्ख कोण म्हूण हांव हांगा आजी पलोवचे आयला. हें आयकून रावणाल कोप नेत्ती केरवता आनी सांगता मूर्ख वानर मगेल आसतना ते न्हू मक्काची भारी तुच्छ उलयतवे. तू कितलें धैर्य. मारुती सांगता रया अत्तवरे कांय वेळ जायनी. तुगेल वायट गुण सोडी. सीता मातेक रामदेवाको अपसून शरणागत जा. तुगेल कुल राजकोश नाश कोण घेव नाका. तुगेल शक्ती पाप अहंकार आणि अधर्मा खातीर प्रयोग केल्यार तुगेल अंत निश्चित म्हूण सांगता. रावणाक आतां भारी कोप येता आनी सांगता वानरांक तांगेल बालाचें आभुशण हागेल बल्लाक उज्जिलायती म्हूण आज्ञा दिता. मारुतील बाल राक्षसाकड उज्जिलायता ती. मारुती सगळे लंकाक उज्जिलायता तागेल उज्जे आशिल्ले बल्ला ಒಟ್ಟು. लंका स्मशान समान जाता. कुबराले अलकापुरी आणि स्वर्गलोक तिथले चंद आशिल्ल्या लंका नगरी नाश जाल्ले कारण रावणाल अहंकार
हे काणीतून आमकां कसन कळतं मलारी आमी कितले शक्तिशाली आनी प्रतिभावंत असल्यार बरें आमी आमगेल शक्तीच प्रयोग अधर्म पाप आनी वायटा केल्यारी आमगेल अंत निश्चित धर्मो रक्षती रक्षिताः हाजे अर्थ कसो मलारी आमी श्रद्धेन भक्तीन आनी प्रितीन धर्मा मार्गाल चल्लारी धर्मूच आमगेल रक्षण करता. धन्यवाद. चेडा तू पंच क्लास काणी तू पुर्दुकून गोत्तशील की ना शिकयले एक वारान शिकयलो. सुपर. आता लंका कसा लंका म्हणटाची म्हण गोतस की श्रीलंका आत्ता नाही त्या दाणाची लंकाक स्वर्णनगरी म्हणटली गोतस की ते कोण बांदिलाल म्हण गोतस की गोतना विश्वकर्मा म्हूण सांगून घेवन देवा तांगेले बिल्डिंगांनी आर्किटेक्ट म्हणटाच नांव आतां इंग्लिशांत आमी ते करतले आसता पळय ते तांगेलें नांव विश्वकर्मा म्हूण तांणी केल्लें जाता. गुड लक. थँक्यू. नमस्कारू हांव प्रेरणा एन पै पितृवाक्य परिपालक श्री रामचंद्रू सीतामाते आनी लक्ष्मणू वनवासा गेलाल तेदना लंकाधीश रावणू कपटे वेशारी सीतामाते अपहरण कोरनो तग लंके वर्ता सीतामाते सोदनु अपासडचाक श्रीरामु लक्ष्मणु आनी समस्त वानर सैन्य समुद्र तटा येवन पावनो अरे अथा समुद्र लंघन कोरनु लंके वचनु सीतामाते सोदुच कोण मोड आलोचन करताना जांबवंतु तंगल वानर सैन्यंतु महापराक्रमी शक्तिशाली जलालो आनी सानस्ताना तमडो सूर्या पळोनु अंबु मुळ्ळेक्कुनु उड्डून हाडू उब्बिलो श्रीरामाल परम भक्तू हनुमंताक तगलासील अगाध शक्तीच्या उडगास करीत सांगता हे हनुमंता तुगलासील शक्ती भायर काडी आ समुद्र लंघन कोरनु लंके वचुनु सीता माते सोदूच शक्तेसच्या तुगला मात्र तुतीक सोदून यो म्हूण सांगता. हनुमंतू श्रीरामाल आशीर्वाद घेवन तगलासील अगाध शक्तीन तगलाकार वृद्धी कोरनु जय श्रीराम म्हूण सांगून समुद्र लंघन कोरनु लंके उब्बून वता. रावणाला स्वर्णखचित सुंदर लंक पळोवन हनुमंतू आश्चर्यान सीता माते सोदिताना अशोकवनांतू एक रुक्का मुळा सीता माते दळा उद्द काडतची श्रीरामाल उडगास काडत बैसूनच पळोवन हनुमंतू हीच आमगेल सीता माते आसका म्हूण लेखून तिका प्रभू श्रीरामाल मुद्दी दिता. त्या मुद्दी पळोवन सीते अरे हा मुद्दी ह्या वानराला कशें येयला म्हूण निमगिताना हनुमंतू तिक पुरा विवरसून सांगता आनी तिका धैर्य दिता. हनुमंतू रावणाल अशोकवनांतू त्या रूख पडोच्या हा रूख पडोच्या फल पुरो खावन सिंपून गलची कोरनु अशोकवनात चिल्ला पिल्ली कोण घालता. रावणाल सेवक कष्ट पावन हनुमंता दौरनु रावणाल द्रावून रबयताची. एतर सिंहासनारी बारी गरवार बैसील रावणू हनुमंताक ए वानरा तू कोण तू आमगेला अशोकवन इता वायट केला म्हूण निमगिताना हनुमंतू हांव श्रीरामदूत हनुमंतू सीता मातेक सोडवाच आयला म्हूण सांगतची हांव रामभक्त जावन तुगेले द्राहंग नाल्यार रपकावा म्हूण सांगून तगल बालदी कोण कोण ताचेन एक आसन कोरनु रावणा बसवैरी बसता. ह्या पळोवन रावणा कोप येवन तो तगल सेवकांक ह्या वानराल बल्लाक उज्जलायाची म्हूण सांगता. रावणाला सेवकान हनुमंताल बल्लाक उज्जलयलेची आमगेला बुद्धिशाली पराक्रमी हनुमंतून तरप्तवा. तगल बल्ला लग्गिलुज्जान हेकड उड्डुनु तेकड उड्डुनु सगळे लंक जळोनु लंका दहन करता. ह्या रामायणांतू हनुमंतान सीता माते सोदुनु लंका दहन केलाले कद्यायु. धन्यवाद. प्रेरणा तू कितल्या क्लासाला? फोर्थ कन स्कूल कॅनरा EHPS. ओके. एक्सप्रेशन्स आनी कोण शिकयलें तुका? अम्मान आनी अण्णा. अम्मा अशी करता की राबल्यारी ना की तू मात अशी करचें? एक्सप्रेशन्स तू आतां राबून करतशील पळय तुका अम्मान शिकयलें वय. अम्माय तशी करता की तू केल्यार मणकेची वय ना आत कर आतां कर ना म्हाका गोतूस चंद्री तिर केला. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.